आमच्या फामिलीनी सोयरीगत ओकोण करूंक मानेवोन आग्नेल आमकां नमुनो हो 7व्या दिसाचो नोवेनाचो विशय। मानेवोन आग्नेल देखीवोन आनी शेगुणी गोराब्यान जल्मलो। ताच्या आवय बापायन आपलो गोराबो मोगाच्या, मैपासाच्या, बोगसोड्याच्या आनी एकामेकाक लेखपाच्या तत्वांनी शृंगायलो। हे सगळे गूण आग्नेलान भुरगो आसतनाच आपणायले। पाद्री जातूच फिरकोजांनी वावुरतना ताका जर किजिलां केस्तांवां करताले गोराबे मेळ्ळ्यार तो तांचे प्रश्न रोखडोच सुटावे करतालो। असो मानेवोन आग्नेलान फामिलीन सोयरीगत गोट करूंक आमकां एक बरो नमुनो जाला। ह्या नोवेनान वांटो घेवया आनी पवित्र सोबेन तो 7 म्हूण बेगीनूच जाहीर परगटणी करूंक देवाक आमची मागणी उबारुया। सगल्यांक तुमकां देवाचे कृपेन भरलेलो सकाळ आवडेता। आयच्या मिसाची तेसावां दिनवासनेचे मीस आलेक्स आनी शर्मिला वाज पोरवोरी जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता जास्मीन खायदो जुवारी गोवा वेल्या। दिनवासता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता मोनिका आनी गॉडविन ट्रावासो पारोडा। फामिलीक बरी भलायकी मागता आदाव रिबेरो गोवा वेल्या। मिनिनो सोकोरिना मेलिशा मेलोनी मिशोना बरी भलायकी मागता फ्रांसिस्को सिल्वेरा आगासाई आनी दिनवासनेचे मीस झेवियर डायस बाती। याज्ञिकाक येवकार दिवंक सगळीं उबी रावया आनी सुरवातीचें गीत गावया। आपले जिवीत तुका भेटू तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोठा तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोठा जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोगू जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोगू जाता सगळ्या मुखांक काळजांत दवरून नाची भक्ती आपली करून जेजू वरवीं तुका बसून जेजू वरवीं जिवीत जोडून तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोगू जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोगू जाता। बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवीं आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग
आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोबी आसूं. प्रितीच्यानो, आयज नोवेनाच्या 7व्या दिसा आमचो विशय आसा मानिवंत आग्नेल कुटुंबान संबोन तिरावंक नमुनो. पवित्र स्नाना वरवीं आमकां दर एकल्याक जेजूच्या राजकी याज्ञिकी वर्गांत भाग मेळ्ळा. ह्याच खातीर ही जबाबदारी बरे भाशेन आमी ओळखून घेवंक जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां कायदो आसा. आमी सगळीं कुटुंबान जल्मतांव आनी आमी कुटुंबान जियेतांव. दर एक कुटुंब एक मुळावी पवित्र सभा. कुटुंबान एकामेकाचे संबंदान आमी जियेतांव. पती पत्नीचो संबंद, आवय बापूय आपल्या भुरग्यां सोवे संबंद, भुरग्यांचो आपल्या आवय बापाय सोवे संबंद, कुटुंबान सासूपाय माय वो शेपाय शेमाय सोवे संबंद. आयज नोवेनाच्या मिसांत आमच्या कुटुंबा पासत मागुया. दर एक कुटुंब पवित्रायेन आनी मोगाच्या संबंदान जिवन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आनी जायते पावटी आमच्या कुटुंबांनी बरे संबंद सांबाळूंक आमी चुकल्याव. तर असले चुकीचे आनी दुसऱ्या पातकांचे हे वेळार देवा लागीं बोगसणे मागुया. आनी बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा बुनिंदो म्हजो गुन्यांव संवसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगड अपराध. हे पासत पागेवन सुदांचांक वार मेळ्ळी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, तुजे विचित्र मांडावळीन कुटुंब तुवें मनशा समाजाची बुन्याद करून दवरले. संवसारांत जेजूच्या पवित्र कुटुंबाची देख घेवन आमचीं कुटुंबां मोगान आनी विधेयपणान वाडूं अशें सर्गी तुज्या मोहिमेवंत भुरग्यां बरोबर तुज्या आमच्या बापाच्या घरान संतोशान तुका वाखाणूंक आमकां फावो जावं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुज्या सांगाताक आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. भुरग्यानो, हांव सांगता तें आयकात.
हांव तुमचो बापूय. हांव सांगता ते तुमी आयकतात आनी तुमी सुगूर उरतलीं. कित्याक देवान बापायक आपल्या भुरग्यां वयर पदवी दिल्या आनी भुरग्यांनी आवयचें आयकोपाचो कायदो राखून दवरला. सोर्वेस्पोर भुरग्यां उदेशी बापायक मान दिता आनी आपल्या पुतांचेर आवयची सत्या गोट करता. जो बापायक मान दिता तो आपल्या पातकांचें फारीकपण दिता. जो आपले आवयक मान दिता तो आपणाकूच एक थेवो जमयलोल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्याच भुरग्यां बरोबर संतोश भोगतलो. ताच्या मागण्याक फळ मेळटलो. जो आपल्या बापायक मानान वागयता तो लांब आव जियेतलो. जो आपले आवयचें समाधान करता तो सोर्वेस्पराची समूर्त पाळटा. उतरांनी आनी कोरण्यांनी तुज्या बापायक मान दी आनी ताचे कडल्यान तुका आशिर्वाद मेळटलो. कित्याक बापायचो आशिर्वाद भुरग्यांचें घर मजबूत करता आनी आवयचो शिराप ताची बुन्याद कोसलायता. तुज्या बापायच्या उदृश्टान दादोशी जावं नाकाय. तुज्या बापायचें उदृश्ट तुका भोवमान मेळयना. तुज्या बापायक तूं कसो मान दिताय ताचे वेल्यान तुका मानसुगी फावो जाता आनी अपमानाक सांपडलोली आवय तिच्या भुरग्यांचें उदृश्ट. म्हज्या पुता, तुज्या बापायचे म्हातारे पिरायेर ताचो सांबाळ कर. ताच्या जिवितान ताका दुखोय नाकाय. तो तकलेन सारको नासत जाल्यार लेगीत ताका मान दी. तूं मजबूत आनी भलायकेन बरो आसाय देखून ताची बेपरवा करी नाकाय. कित्याक बापायक दाखयल्ले दोळ्याचेर विसर पडचो ना. तुज्या बापायचे म्हातारे पिरायेर ताचो सांबाळ कर. तो गिन्यानान ओसोक जायत जाल्यार पर्यान तूं ताका सोंसणिकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी गोठाय आसा म्हूण ताची बेपरवा करूं नाका. बापायक दाखयलोलो मोयपास केन्नाच विसरून वचचो ना. आपल्या बापायक सोडटा तो देवाची निंदा करता आनी आवयक पयस करता ताचेर देव शिरोण धाडटा. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो सोर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच भागी. सोर्वेस्पराची भक्ती करतात तीं सदां ताच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच भागी. तुज्या हातांच्या कोश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगलें बरें जातलें. आमचो जबाब सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच भागी. तुज्या घराच्या वणटी भितर सुफोळ दाकांचे वाली पोरी फुलतली तुजी घरकान. जैतुनाच्या फांत्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. आमचो जबाब सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सगल्या तुज्या जिवितान सियोना थावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुसल्यान तुज्या नात्रा पोंटरांक पळोवंक तुका फावो जावं. आमचो जबाब सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच भागी. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Solvespora, soy solvespora, solvespora, soy. Solvespora, soy solvespora, solvespora, soy. Que te volte udar por, amcia somia Jezucie. Amin cresau de capim, apuro sa turbo, solves
Sporak Sui, sui, solve sporak, solve sporak, sui, sui. Solve sporak, sui, sui, solve sporak, solve sporak, sui, sui. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोपे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका आसूं जेजूचो आवय बापोय वर्साच्या वर्सा पास्काच्या परबे जेरुजला वेतलो आनी तो 12 वर्साचो जालो तेन्ना ती परबेक सदांच्या भाशेन जेरुजला गेली आनी परबेच्या दीस सरला उपरांत परतून येताली तेन्ना आवय बापायक कळनासतना भुरगो जेजू जेरुजल्यान पाटी रावलो पूण तो वाटेचे सांगाता बराबर आसतलो म्हणून समजून ती एका दिसाची वाट चलोवन आयली आनी सोयऱ्या धैर्या आनी वळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो तो मेळना जाताच ताका सोदीत सोदीत परतून जेरुजला गेली आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून तांचे आयकोन आनी तांकां विचार करून आसलो तसो मेळ्ळो ताचे आयकताली तांकां समेस्तांक ताचे गिन्यानाचे आनी ताच्या जबाबेचो मोठो अजाप दिसले ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताची आवयन ताका म्हळें पुता तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें पळय कोणतीय हुस्केन काडून तुजो बापोय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवता ताणें तांकां म्हळें तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदतात तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसलात पूण तो उलयल्लो तें तांकां समजलें ना आनी तांचे बराबर तो नाजराता गेलो आनी तांकां खालतो रावलो ताची आवय हें सगळें आपल्या काळजान सांबाळून दवरतली आनी जेजू जाणवायेन आनी पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मुखार वडत वेतलो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आनी तुका क्रिस्त प्रितीच्या भावा भयणींनो जर हांवें तुमकां एक विचार केलो कुटुंबांत संबंद थीरगोट उरूंक कितें गरजेचें जाल्यार तुमची मदलीं जायतीं जबाब दितलीं मोग गरजेचो आनी खरेपणी भावा भयणींनो मोग गरजेचो जर मोग ना जाल्यार आमचे संबंद तुटूंक पावतात कोसळटात पूण मोगाच्या भावा भयणींनो मोग फकत एक उतर न्हय मोग एक करणी दुसऱ्या उतरांनी मोग आमच्या संबंदांनी आमी जिवंक गरजेचें आनी देखूनच आयचो विशय देवाच्या उतराच्या आदारान आमकां आपयता नियाळूंक कशे परी मोगान जिवन आमच्या कुटुंबान जे संबंद आसात ते आमी थिरावंक जातात पयली सुवातेर मोगाच्या भावा भयणींनो पोती पोतिनींचो संबंद हो एक पवित्र संबंद जो देवान घडून हाडला पूण आमी पळयता की जायतीं काजारी जोडी दोशी जाल्यात जायत्यांच्या काजारी जिवितांत तुफान आयला आनी जायते असले संबंद बिगडल्यात आनी जायतीं कारणां आसत पूण एक कारण म्हणल्यार काजारी जोड्यां मदें समजिकाय
उणी जायत वेता. घोव बायल एकामेकाक समजूंक सोदिनात. बोलतेच दुसऱ्याचेर गुन्यांव थापतात, दुसऱ्याक गुन्यांवकारी करतात. घोव म्हणटा बायल म्हाका समजना, बायल म्हणटा घोव म्हाका समजना. आनी हे भाशेन ल्हान ल्हान किजिलांक लागून जेन्ना समजिकाय ना जाता ताका लागून जायतो दुस्फोट काजारी जिवितांत येता आनी जायते असले संबंद तुटूंक पावतात. आयच्या शिव वर्तमानाचेर आमी नदर मारल्यार आमकां मेवता कशे भाशेन जुजे आनी आंकवार मारिया जेन्ना तांचो पूत जेरुजाल्याक फाटीं रावता ती एकामेकाचो गुन्यांव करिनात. तुका लागून अशें जालां वो तुका लागून अशें जालां अशें म्हणिनात, पूण ती एकामेकाक समजून घेतात. आनीक एकवटान कशे परी हो प्रश्न तांचे मुखार उबो जाल्लो त्या प्रश्नाक तांच्यान फुडो करूंक जाता तें ती पळयतात. मान्योत आग्नेलाचो आवय बापूय मिंगेल आनी सिनफरोजा एक प्रितीवंत जोडें आसलें. तांच्याय काजारी जिवितान जायते फावटी वयर सकलां जातालें, पूण ती एकामेकाक समजून घेतालीं, सांगाताक जिवितांत येतल्या प्रश्नांक फुडो करतालीं आनी देखूनच तांचो कुटूंब एकवटान जियेतालो. आयज मोगाच्या भाव भयणींचो जायतीं काजारी जोडी हांगा आसात. तुमचो हो संबंद थीर गोट जातलो जाल्यार गरज आसा तुम समजिकाय वाडोवंक, एकामेकाक समजून घेवंक. कित्याक खरो मोग दुसऱ्यांक गुन्यांवकारी करूंक सोदिना, खरो मोग दुसऱ्यांक समजूंक सोदता. दुसरे सुवातेर आवय बापायचो संबंद आपल्या भुरग्यां सोवें. देवान आवय बापायक जबाबदारी दिल्या भुरग्यांची आनी आमची जायतीं आवय बापूय आपल्या भुरग्यांचो हुस्को करतात आनी देखूनच तांकां खाण जेवण दितात, न्हेसूंक पांघरूंक दितात, जायत्यो संवसारी वस्तूय आतां ल्हान ल्हान भुरग्यांक पासून दितात, मोबायल दितात, गाडयो दितात. हें सगळें बरें आसा, पूण इतल्यान आवय बापायची जबाबदारी सोंपली काय? इतलोच हुस्को आवय बापायचो आसूंक जाय काय? ना मोगाच्या भावा भयणींनो, आमचो हुस्को आवय बापायचो न्हूच फकत भायल्यो संवसारी कुडी वाटेच्यो वस्तू दिवंक, पूण आमचीं भुरगीं कशीं वाडटात तें पळोवंक. आयज आवय बापायन आपल्याकूच विचारूंक जाय, आमच्या भुरग्यांक आमी बऱ्या शिगुणांनी वाडयता काय? तांकां ल्हानूच आसतना बरीं मुलयां, बरीं तत्वां आमी आमच्या जिवितांतल्यान, आमच्या देखीवंत जिवितांतल्यान आमी तांकां दिता काय? तांकां बरी शिस्त आमी शिकयता काय? केन्ना उठूंक जाय, केन्ना मागणी करूंक जाय, केन्ना जेवंक खावंक जाय, केन्ना घरा परतून येवंक जाय, केन्ना न्हिदूंक वचूंक जाय, असली शिस्त आमी तांकां ल्हानूच आसतना शिकयता काय? आमच्या भुरग्यांक आमी आत्मीक वाटेन वाडोवंक प्रयत्न करता काय? तांकां घेवन दोतोवन शिकयता काय? सांगाताक एकठांय येवन तेर्साचें मागणें करूंक, देवाचें उतर वाचूंक, आयताराच्या आयताराक मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक, असले धार्मीक वस्तू करूंक आमच्या भुरग्यांक आमी शिकयता काय? हो प्रश्न आमी करची गरज. कित्याक हो हुस्को असो आमकां आसूंक जाय आमच्या भुरग्यांचो, की आमचीं भुरगीं बरे वाटेन चलूंक. जायते फावटी भुरगीं जेन्ना वायट वाटेर चलतात उपरांत आमी रडटा, उपरांत रडोन फायदो ना. पयलोच आमचो भुरग्यांचो आमी हुस्को धरूंक गरजेचें. आनी हेंच की आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेवता. बायग्यून जुजे आंकवार मारिया जेन्ना तांचो भुरगो ना जाता ती हुस्के कोतीन परतून जेरुजाल्याक वेतात आनी आपल्या भुरग्याक सोदतात. आमी पळयता मान्योत आग्नेलाच्या जिवितांत ल्हानूच आसतना ताची आवय बापूय ताका
बऱ्या शिगुणांनी बऱ्या मूल्यांनी वाडूंक वावुरली. ताची आवय ताका मागणें करूंक शिकयताली आनी तिचो हुस्को आसलो की आपली भुरगीं बरे भाशेन वाडचीं. आनी जेन्ना तिचो मरणाचो वेळ येता तिचो हुस्को आपल्या भुरग्यां सोवें ती सगल्या आपल्या भुरग्यांक एकठांयता आनीक वणटीर जें सायबिणीचें पायनेल आसलें त्या पायनेलाक दाखोवन म्हणटा, हांव आतां हो संवसार सोडून वता, पूण ही तुमची खरी आवय, तिचो सांगात घेयात. हो हुस्को तिचो एके आवयचो. आयज जी आवय बापूय हांगा आसात आमी आमकांच विचारुया, आमचो संबंद आमच्या भुरग्यां सोवें मोगाचो आसूंक आमी तांचो हुस्को करता काय, बरी भाशेन वाडूंक आमी तांकां आदार दिता काय. तिसरे सुवातेर मोगाच्या भावा भयणींनो, भुरग्यांचो संबंद आपल्या आवय बापाय आनी वडिलां सोवें. चवथो उपदेश आमकां उगडास करता, आवय बापायक आनी वडिलांक मान दी. आनी आयचें पयलें वाचप जें आमी सिराकाच्या पुस्तकांतलें आयकलां, इस्कुटावन आमकां सांगता भुरग्यांची वागणूक आपले आवय बापाय सोवें कशी जावंक जाय ती. घोडेक ल्हान आसतना आमी आमच्या आवय बापायक मान दिता कित्याक ती आमकां पोसतात, आमकां खाण जेवण दितात. पूण जेन्ना आमी वाडटा आनी आमची आवय बापूय म्हातारी जायत वेतात तेन्ना आमची वागणूक तांचे सोवें कसली जाता काय. तेन्ना आमी तांकां आमच्या उतरांनी आनी करण्यांनी मान रिस्पेद दिता काय. हें आमी आमकांच विचारची गरज. कित्याक आमी पळयता आयच्या समाजान आमच्या जाणट्या आवय बापायक आमच्या वडिलांक तितलो मान मेवना. जायते फावटी आमी तांकां भाणशिरी कशीं कचरो कसो लेखता. हेचें पयलें वाचप आमकां उगडास करता, जेन्ना तुजो बापूय म्हातारी पिरायेर पावता, जेन्ना घोडी तांकां समजूंक तितलें येना, तांचें मन चलना, तांकां उगडास येना, तीं खाटीर आसात, तेन्ना तांची बेपरवा करची न्हय. तेन्ना तांकां तांच्या आदाराक आमी पावचीं. जायते फावटी तांकां आमच्यो जायत्यो वस्तू नाकात, पूण आमचें एक बरें उतर जाय. माणसुगेन आमी तांकां लेखलेलीं तांकां जाय. ही आमी करता काय. आयज आमी सगल्यांनी भुरग्यांनी विचारची गरज, कशे भाशेन आमी आमच्या आवय बापाय सोवें वागता. तांकां मान रिस्पेद दिता ओ तांकां ओकमानाची उतरां उलयता, तांकां तांचें जिवीत जोड करता. मान्योत आग्नेल सदांच आपल्या आवय बापायक खालती रावलो. तो तांच्या उतराक पाडो दितालो. जी ताची आवय बापूय ताका सांगतालीं तें तो आयकतालो. वाडटूच जेन्ना तो सोस्तींत भितर सरलो, आपल्या सोस्तेच्या वडिलांचें तो आयकतालो. वडील ताका जूंय जूंय वचूंक सांगताले थंय तो वेतालो, तांकां मान रिस्पेद तो दितालो. आयज देवाचें उतर आमकां आपयता की आमी भुरग्यांनी आमच्या आवय बापायक सदांच मान रिस्पेद दिवंक, जिवीतभर तांकां उपकारी रावंक आनीक जाता तो आदार तांकां दिवंक. ताणें जायते कोश्ट आमचे खातीर केल्यात, सोंसल्यात, तर आमी आमचें बरेंपण तांकां दाखोवंक. तर आयज मोगाच्या भावा भयणींनो, जेन्ना आमी नियाळटा कशे परी कुटुंबांनी आमचे संबंद थिरावंक जातात, देवाचें उतर आमकां आपयता मोगान आमी जिवंक, गो बायलां मदें समजिकाय वाडोवंक, आवय बापायन आपल्या भुरग्यांचो हुस्को करूंक आनी भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक आनी वडिलांक मान रिस्पेद दिवंक. तर आयज जेन्ना आमी कुटुंबाचो दीस संबरमता, हेंच देणें ह्या पवित्र मिसाच्या भेटेंत आमकां जोण एकल्याक आमी मागून घेवया. आमीन. सगळीं आमी उबी रावया. आमच्या कुटुंबाचे संबंद तीरगोट करचे मनान हे वेळार कायमची मागणी आमी बापाक उबारुया.
दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. कुटुंबीक जिवीत पवित्र आनी उजवाडीत करूंक आमकां घोटाय दी बापा. सासनीक मोगान एक जाल्ल्या घोव बायलाच्या सांगाती जिविताचेर आशिर्वाद घाल आनी परम संस्काराच्या बोडान लग्नीक जिविताची वाट चलूंक तांकां कृपेन भर म्हूण बापा लागीं मागुया. कुटुंबीक जिवीत पवित्र आनी उजवाडीत करूंक आमकां घोटाय दी बापा. आज आवय बापूय निस्वार्थी मोगान आपल्या भुरग्यां पासत जायते त्याग करतात. हे तांच्या निस्वार्थी मोगाचेर उपोट आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. कुटुंबीक जिवीत पवित्र आनी उजवाडीत करूंक आमकां घोटाय दी बापा. बोगसोणे नासून आज कितलेच गोराबे तुटून पडल्यात. सगळ्या गोराब्यांनी बोगसोणें दिवपाचें आनी घेवपाचें मोन निर्माण कर म्हूण बापा लागीं मागुया. कुटुंबीक जिवीत पवित्र आनी उजवाडीत करूंक आमकां घोटाय दी बापा. सगळ्या भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक खरो मान दिवंक तांकां खालती रावून तांच्या कोस्ता त्यागांची बरीं फळां तांकां सदांच चाकूंक दिवन तांच्या जिवितान खरो संतोश दिवं म्हूण बापा लागीं मागुया. कुटुंबीक जिवीत पवित्र आनी उजवाडीत करूंक आमकां घोटाय दी बापा. सुर्गीच्या मोगाळ बापा, आमचे कुटुंबीक संबंद तीरगोड करूंक आमच्या काळजांनी तुजो मोग ओतय आनी हे परी एकामेकाक समजून एकामेकाच्या हुस्क्यान आनी एकामेकाक मान रेस्पेद दिवन आमी आमच्या कुटुंबांनी जिवंक तुज्याच आत्म्याची घोटाय आमकां दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. उंड्या आनी सोऱ्या बोरी तुका बापानी रोतोरी आमकां दिता जेजू बोरी आमकां दिता जेजू बोरी. बापा आमची किरकोळ दानां जेजूचे मासरो गोद जावं दी. सगळ्यांक आमकां भुरग्यांक तुज्या जेजूक सदां जिलकून रावं दी. बापा आमची किरकोळ दानां जेजूचे मासरो गोद जावं दी. सगळ्यांक आमकां भुरग्यांक तुज्या जेजूक सदां जिलकून रावं दी. उंड्या आनी सोऱ्या वांगडा दिसा हातवड मोगाळ बापा. सुगोट आमी दिता तुका सुगोट आमी दिता तुका. बापा आमची किरकोळ दानां जेजूचे मासरो गोद जावं दी. सगळ्यांक आमकां भुरग्यांक तुज्या जेजूक सदां जिलकून रावं दी. बापा आमची किरकोळ दानां जेजूचे मासरो गोद जावं दी. सगळ्यांक आमकां भुरग्यांक तुज्या जेजूक सदां जिलकून रावं दी. म्हज्या भावा भयणींदो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमच्या आनंदी पवित्र शुभेच्छा आदाबाद सर्वेस्पर मागून घेऊ. बापा, शांतीचें आनी एकवटाचें बलिदान आमी तुका भेटयता आनी आमचीं कुटुंबां तुजे कुरपीन आनी शांतीन बोर म्हूण तुजे लागीं हात जोडून मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काडी आनी सोर्व ताई, जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या ओनोन शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलें. पातकांतलीं आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयली. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सोमेस भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Povit, 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 Dolbaranzo Sorvespor tu. Povit, 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 Dolbaranzo Sorvespor tu. Sorgani sonsar polja, tuja voi boja. Sorgani sonsar polja, tuja voi boja. Un sorghi, un sorghi, un sorghi, tu caso in su. Sorvespor accinavi, eta casoi. Sorvespor accinavi, eta casoi. Un sorghi, un sorghi, un sorghi, tu caso Isu. बापा, खरोच न्हू पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपले कुशीन कुस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलीं पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडा तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता.
आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शिवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता म्हूण आमी मागता अवकार मारये देवाचे माये सांगाती भगवंत जुजे तिसो पोती भगवंत दोम दुता आनी सव काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पोदवेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां काडणीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशा नोतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सगली आमी सुभागी तुजे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कोमयन्या शिवंक तुमी आसा थंय सुरूच रावची आमचे पाद्री भाव माद्री भयण्यो ब्रादर्स येवन तुमकां जेसू दितले Moja rota
आमची काळीज काळीज सोत्रेका जेजू तुका उडेता तुझी वाट पळयत पळयत आसा तुका घेवन कशी जाता आमची काळीज काळीज सोत्रेका जेजू तुका उडेता तुझी वाट पळयत पळयत आसा तुका घेवन कशी जाता सोकोड मोची मास्कावता रोगोत मोची पियेता तो मोची सोवे रावता हांवूय ताच्या सांगाता तो मोची सोवे रावता हांवूय ताच्या सांगाता आमचे काळीज काळीज सोत्रेता जेजू तुका उडेता तुझी वाट पळयत पळयत आसा तुका घेवन कशी जाता आमचे काळीज काळीज सोत्रेता जेजू तुका उडेता तुझी वाट पळयत पळयत आसा तुका घेवन कशी जाता ताका देव जिवीत दिता ताची जिवीत मागिता चवथे दिसा उठयता वैभवान जिवो करता चवथे दिसा उठयता वैभवान जिवो करता आमचे काळीज काळीज सोत्रेता जेजू तुका उडेता तुझी वाट पळयत पळयत आसा तुका घेवन कशी जाता आमचे काळीज काळीज सोत्रेता जेजू तुका उडेता तुझी वाट पळयत पळयत आसा तुका घेवन कशी जाता जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया काळजांत आयिल्ल्या जेजूक दिनवासुया मागुया गोठाय आमच्या कुटुंबांत संबंदान जिवंक जेजू लागीं गोठाय मागुया प्रार्थुया प्रितीवंत बापा सुर्गींचो उंडो दिवन तुवें आमकां दादोशीं केलीं तो दिता ती गोठायेन ह्या जिविताच्या हाल उपद्र्या मदें पवित्र कुटुंबाची देखी पोरमणें जिवन स्वर्गार तुज्या भुरग्यांक तुवें तयार केलें तें इनाम जोडूंक आनी सासणांक तुज्या मोहिमेवंत कुटुंबाचो सांगात भोगूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन बसूया आनीक एक पावट इश्टनो तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरार तुमकां पळोवन आमी खुशाल ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसतना इश्टनो देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची कालती मागणी कांय कळोवण्यो आमच्या सेमिनारिस्तांक
तांच्या शिंकपांत आनी आकारणीच्या कामांक आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमच्या बसीस डेस्क ऑफिसांत तुमचें कंट्रिब्युशन दिवंक येता. पाद्र आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्यो वस्तूंचो म्युजियम कॉव्हेंताच्या रुमान तयार केला. मागता तो आत्मीक नोदरीन आनी ध्यानीक मनान ताचो अणभव घेवचो. आमचे नायट विजील फाल्यां 17 ब्रेस्तारा दिसाक सांचे 9:30 वाजता सुरू जातले आनीक परवां सकाळीं 5 वाजता ते सोंपतले. जाता तितल्यान येवन ह्या नायट विजिलांत वांटो घेवचो म्हणून आमची कालती विनोवणी. नोव्हेंबराचे 18 शुक्रारा दिसाक सांचे 4 वरांचे मीस आमी पिडेस्तां खातीर भेटयतल्यो. ते मिसार आमी सगल्यांक हाजीर आसलोल्यांक पवित्र तेलान मागतल्यो. एक चोत्राय ह्या वर्साक पिडेस्तांचे पास आसचे नात. तुमच्या घरान कोणूय पिडेस्त आसल्यार तुमी तांकां पिलार हाडूंक आमची विनंती. तशेंच त्या दिसाक 5-15 मीस आसचे ना. कोंकणी बायबल डायरी 2023 ती आमच्या पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्कांत विक्रेक आसा. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणींनो, आमी सगळीं आमची दिनवासनेची मागणी, आमची इंतेसावां, आमची आवडे, आमचे प्रश्न पाद्र आग्नेलाच्या पांयाशी घेवन आयिल्लीं आसात. आमी मागुया, भावार्थान मागुया, आमचो भावार्थ जागोवया. तुका बरेपण जाय, तुका आशिर्वाद जाय, तुका पेकोवणी जाय, तुका भुरग्यांची दिणी जाय, तुका सर्वीस जाय, आदी भावार्थ जागोय. कित्याक असल्याच भावार्थान जायत्या जाणांनी मागलेले आसा आनी जायत्या इश्टांनो तांकां बरेपण तांकां मेवलेलें आसा. आयज मारिया डायस आल्दोनातान अशें सांगूंक लायता, म्हज्या 21 वर्साच्या पुताक 2015 वर्साक आर्थरायटीस पिडा जाल्ली. 7 वर्सां ताका ही पिडा आसली. ओतुमरांत ह्या वर्साक तो सामको चड बरो ना जालो. हांवें मानिवंत आग्नेला लागीं मागलें, ताका तुज्या फेस्ताच्या पयलो बरो कर म्हूण. आनी तो बरो जालो जाल्यार हांव सगल्यांक कोडीक कोत्तली म्हूण. अजाप म्हणल्यार मानिवंत आग्नेलान म्हजें मागणें आयकलें आनी आतां तो सामको बरो आसा. हांव मानिवंत आग्नेलाक दिनवासता आनी बेगीनूच 7 मान फावो जाल्यार पुरो म्हणून मागता. हय मोगाचे इश्टांनो, भावार्थान केलेले मागणे, भावार्थान केलेले मागणे देव जेरूल आयकता जाल्यार आयज आमचोय भावार्थ जागोवया. हे वस्तरेन मारियान 7 वर्सां पिडेंत आसलोल्या आपल्या पुताक पाद्र आग्नेलाच्या पांयाशी दवरलो आनी भावार्थान मागलें देखून तिका देवाची पेकोवणी मेवली. आयज आमच्योय गरजो, आमचेय आवडे, आमचेय प्रश्न, आमचीय दुयेंसां, आमकां जें जें गरजेचें हें सगलें पाद्र आग्नेलाच्या मुजतीन बापाच्या हातान घालुया. किरीत भाशेन आमचें कुटुंब आयज आमचे कुटुंबा पासून मागतात म्हणटूच आमचे कुटुंब पाद्र आग्नेलाच्या हातान मुजतीन देवाच्या हातान घालुया, मागुया. आमच्या कुटुंबांत समजीकाय मागुया, आमच्या कुटुंबांत मोग मागुया, आमच्या कुटुंबांत शांती मागुया, आमच्या कुटुंबांत बरेपण मागुया. असलीं देसावां इश्टांनो, पाद्र आग्नेलाच्या मुजतीन बापाच्या हातान घालून सायबा आमची काकलूत कर, आमकां पाव म्हणून हे वेळार आमी सगळीं उबी रावया आनी पाद्र आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. इश्टांनो, आमची मागणी उबारतना आयज किरीत भाशेन ब्रँडन जो हॉस्पिटलांत आसा, ब्लड क्लॉट्स जाल्ली आसात, जायतो पेरीग आसा, आमच्या मागण्यांक उलो केल्लो आसा. ही तेसावां एकठांय करून नोवेनांत भाग घेवया. उपकार मेळोवंक मागणे.
सोर पदवीदार देवा, आमच्या सोर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलोल्या सेवका उदेशी ओर चोरया लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता। तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानियोत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियोत आग्नेलाच्या बागिवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता। तशें जाता मानियोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज बावार्थान माग। एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता। मानियोत आग्नेलाक भागिवंताचो मान मेळोवंक मागणे। अगणीत काकुतीच्या देवा, सोडपोड पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानियोत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर। आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताचे नावी आमेन। सोर्बेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं। आमचो बावाट जो ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी समोर उमला त्याच भावार्थान जिवंक वचून यात। क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा। Is